गोय काँग्रेसीन गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि वांगडी सचिव हांका आमोणा हांगच्या वेदांता लिमिटेड प्लांटाच्या प्रदूषणाक लागून धारेर धरले। आमोणेच्या ह्या प्लांटान मान्यताय दिल्या त्याच्या परस चड मर्यादा हुंपल्या। हो आयन प्लांट बेगीनूच बंद करचो म्हूण गोय काँग्रेसीन मागणी केल्या। RTX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। PM 10 is 5 times more. Are you aware? We are aware. 5 times more. So please shut this plant. You are aware of the Madam, you explain carefully. The data console. किती डेटा रे म्हाका तर फॅक्टरी आनी कसली आसा रे आमोण्या वेदांता जेव्हा कोणाचो प्लांट चालू आसा रे ते फोगलाचा आणि ह्यो लोक बाबा नो हे म्हाका सिलिका आनी आमोण्या आनी प्लांट वचो आसा आमोण्या लायब्ररी एक मिनिट. Okay. To justify what you're saying, आमकां मातशें पणजेचो डेटा दाखय. पणजेचो PM 10 चो डेटा दाखय. How we will get? This is of we are fighting for Amona. I told you one annual report, no? That's not report. ना ताजेर PM 10 व्हॅल्यूज ना आमकां व्हॅल्यू दाखय. Value has ना. after the annual report book आणि गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मेंबर सेक्रेटरी आणि चेअरमॅनाक आज एक मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले। इशू असो की आमोण्या गांवान जो खुद मुख्यमंत्र्याचो गांव त्या गांवान वेदांता लिमिटेडाचो एक प्लांट आसा, पीग आयरन प्लांट। आता हे स्थानिक लोक थंयचे आमचो बाब प्रवीर फट्टे हाणें केमलो सावंत आणि आमचे बाकीचे हे सगळे हांणी कोर्टान पिटिशनां फायल केली। कोर्टान मॅटरां चालू आहा। 2008तल्यान हे प्रकरण चल्लां। 2008तल्यान नेरी जी इंडियेची सुप्रीम बॉडी हू इज मॉनिटरींग द पॅरामिटर्स ताणें स्टडी केलो। ह्या खूद डिपार्टमेंटानूय स्टडी केल्लो आसा आणि स्टडी रिपोर्ट सांगता की थंय जे ग्राफायट डस्टफॉल जो जाता ताका लागून थंयची शेती ही पाड जाली। दुसरे जे PM 10 व्हॅल्यूज आसात दे आर 5 times मोर दॅन द परमिसिबल लिमिट। हे हांव सांगना, हे खुद हे डिपार्टमेंट 19 एप्रिलाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड थंयच्या स्थानिक पंचायतीक बरयता 2023 कितें बरयता की दिस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट द मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2023 the values of PM 10 have exceeded 5 times. 5 times the PM 10 value have exceeded. ताज्या उपरांत 28 जुनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेदांताक शोकॉज इश्यू करता आणि 7 दिसाची मुदत दिता आणि त्या शोकॉज नोटिसेन बरयला की तांणी जो रिपोर्ट दिला इज सेट टू बी अनसॅटिस्फॅक्टरी आणि अंडर सेक्शन 33A 31A आणि with section 21 of Air and Water Prevention Act 1971 and 1981, she has given them an ultimatum of 7 days, failing which she has said that we will take strict legal action. ना तिका विचारले आम्ही ऍक्शन कितें तर ती सांगता ऍक्शन इज स्टॉपेज। आता 28 जुनाक जी शोकॉज काडिल्ली जी फायनल शोकॉज, कित्याक हे मॅटर 1998तल्यान चालू आहा दिसता। आता 30 वर्सां जाली हे मॅटर चालू आसा। थंयचो प्लांट जे पोल्युशन करता हे आमी तांच्या नदरेक हाडिल्ले। 28 जून ते आज 31 ऑक्टोबर जालो, 4 म्हयने जाले, पूण हे डिपार्टमेंट आज फेल जाला। आमचो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा, आमी ताका मुदत 2 दिसाची दिल्या की तूं तुज्या ओन शॉकॉज नोटिसीचेर ताका तुजे पावर यूज कर आणि ते स्टॉप कर, पयलीं बंद कर आणि मागीर ताजे पॅरामिटर्स चेक कर। अरे 5 पटीन जर व्हॅल्यू जर हाय आसा मनीस मरतलो मरे। हेल्थ डिपार्टमेंट विच इज द फेलियर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट नेवर डज अ स्टडी की बाबा थंयच्या वाठारांतले हे जे पळय PM व्हॅल्यूज 10 पटीन 5 पटीन वाडटात ताचो एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ की जाता हें करना। सो म्हाका दिसता हे अख्ख दुखाची गोष्ट की हे डिपार्टमेंट फक्त शोकजांक दिता, मागीर ते पत्रां बरयतात, मागीर ते पत्रां म्हणटा की आमी तुमचे घेवचे ना आणि हे फक्त पत्रबाजी चल्ल्या। आमचो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान हातूंत इंटरव्हीन जावचें आणि खरेंच जर तर तूं गोंयच्या जनते बरोबर आणि आमोणेच्या जनते बरोबर जर आसा जाल्यार इमिजिएटली डायरेक्शन दी, कित्याक तुज्या मंत्रिमंडळान खूब सुपर सीएम आहा। तुजो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहा तो आपल्याक सुपर सीएम समजता। सो तूं एक तर त्या सुपर सीएमाक सांग की हे इमिजिएटली काड, ना जाल्यार तूं ऑर्डर इश्यू कर की ताका ताचे पावर्स यूज करूनी आणि तो बंद करूनी प्लांट।
आम्ही तिका विचारला की तुजेर जर मुख्यमंत्र्याचो आणि मंत्र्याचो जर दबाव आसा जाल्यार आमकां सांग, वी वील गो अँड आस्किंग. सो तिणें सांगला की वी वील एक्ट बेसीस अवर मेमोरंडम. वी हॅव गिवन अ 2 days अल्टिमेटम. समज जर तर ती जायना जाल्यार म्हाका दिसता आनी मोठ्या संख्येन आमकां हांगा येवन आंदोलन करचें पडटलें.